इंटरस्टेट चोरी आणि पैसे एक्स्टॉर्शन करपी दोग जाण बायलाक पर्वरी पुलिसेन धरला। बायला खंय टुरिस्टाक आपोवन ताका धमकोवप आणि त्याच्या कडल्यान पैसे उकली। नेमके हे प्रकरण कितें ते ह्या व्हिडिओन पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट। इंटरस्टेट रॉबरी आणि पैसे एक्स्टॉर्शन करपी दोग जाण बायलाक पर्वरी पुलिसेन धरला। ही बायला खंय पयली टुरिस्टाक आपूण एस्कॉर्ट सर्विस दिता म्हणून दादल्यांक खंय आपूण रुमान व्हरप आणि भेटोवप की तुवें आता आपल्याचेर रेप केलो, ना जाल्यार दुसरें सांगप की तुवें आपल्याक मारला आणि आपूण आता पुलिसे कडेन वयतली आणि तुमची कंप्लेंट दितली अशी धमकेताली। अशें सांगून तेज्या कडल्यान पैसे उकलप आणि थंयच्यान पळोवन वचप। अशीच एक केस घेवन टुरिस्ट पर्वरी पुलीस स्टेशनान पावलो। कंप्लेनंटान सांगले की ती बायला आपूण एस्कॉर्ट सर्विस दिता म्हणून रुमान व्हरोन आपल्याक आणि आपल्या फ्रेंडाक मारलो आणि तुम्ही दोगांनी मेळून आपल्याचेर रेप केला म्हणून धमकोवन त्याच्या कडल्यान 20,000 रुपया वेगळ्या अकाउंटान ट्रान्सफर करपाक लायले आणि थंयच्यान पळोवन गेली। अशी केस पुलिसाक दिली। त्या मागीर पर्वरी पुलिसेन आपली यंत्रणा कामाक लायली। जी बायला गाडी घेवन हॉटेलार आयिल्ली त्या गाडयेक ट्रेस करून आता गाडयेचो ओनर दीपक साळगावकर हेका पुलिसेन धरला आणि त्याच्या कडल्यान त्या गाडयेन जी बायला आसली अशें कळोन येता की ती मुंबय वचपाक पळोवन वयताली म्हणून। तेन्ना पर्वरी पुलिसेन तांकां हंजुनात ट्रेस करून तांकां आतां अटक केल्या। ह्या बायलेचें नांव हा बबिता उपाध्याय, मूळ मुंबयची, आणि दुसरी सुतप्पा बॅनर्जी ही बंगालची रावपी। आता फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन हे पर्वरी पुलीस करतात।